झाडियन रस्त्या कुशीक कोयर वडयतना सापडल्यार गाडी सील करून फायन। मुख्यमंत्र्यांची शिटकावणी 2 ऑक्टोबरा आदी सरकारी कचेऱ्यांतले स्क्रॅप क्लियर। गोंयांत पयले ग्राम न्यायालय वाळपय ग्रामस्थांक गांवांतूच न्याय दिवंक यत्न स्किमी सकयल न्यायालयाचो सेटअप आशिल्ली मोबायल व्हॅन। दिल्लीची तिसरी आणि सगळ्यात युवा बायल मुख्यमंत्री म्हणून आतिशीन घेतलो मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत बरोबर 5 मंत्र्यांचो सोपूत विधी। दिवचले मुळगांव गॅरेजी भायर दवरिल्ल्या 4 मोटरसायकलींक उजो, आरोपीक अटक, सोऱ्याच्या नेटार खंय कर्म। मंदिराच्यो समिती सरकारी कंट्रोलांतल्यान मुक्त करात। हिंदू राष्ट्र जनजागृती समिती आझाद मैदानार तिरुपतीच्या प्रसाद प्रकरणा उपरांत मंदिर सरकारीकरण मुक्तीक नेट। पक्ष वाडोवपाचो दरेका पक्षाक अधिकार। 40 मतदारसंघांनी काँग्रेस घट जाल्यार युतीक फायदो, माणिकराव ठाकरे म्हणटा। प्रदेश अध्यक्ष पाटकरान म्हणला ते सारखे। 23 आणि 24 सप्टेंबराक गोंयांत येलो अलर्ट। मोठो पावस पडपाची शक्यता। आता मेरेन सिजनल पावस सरासरी 166 इंच, सरासरी परस 44% मायज। शेनवार सावन गोवा प्रो लीग उक्तावणाच्या गेमीत क्लब दी साळगांवकर आणि जेनू एफसीची मॅच 1-1 बादाबाद। आज वास्को एफसी आड टेम्पो एफसी। तिरुपतीक आता नंदिनीची तूप। भेसळ आडावंक नंदिनीच्या टँकरांक जीपीएस ट्रॅकर। अमूल म्हणटा तिरुपतीक केन्नाच तुपाची पुरवण करू ना। कुंकळे इंडस्ट्री इस्टेट गटारात घाण उदक सोडपी डिस्टिलरी आणि आयस प्लांटाचे काम बंद करपाचो गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे अमेरिका भेटेचे फाटभुंयेर व्हाईट हाऊसाच्या अधिकाऱ्यांनी खलिस्तानी ॲक्टिव्हिस्टांकडेन केली चर्चा। कोलकाताच्या आरजी कार हॉस्पिटलांतल्या बलात्कार खून प्रकरणात सीबीआय मागता अटक केल्लो आदलो प्रिन्सिपल संदीप घोषाची नार्को टेस्ट। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिसांच्या जम्मू काश्मीर भेटेर प्रचार सभांनी वांटेकार। बीजेपीच्या टॉप फुडाऱ्यांकडेन चर्चा। भारतीय हवाई दळाचो नवो मुखेली म्हूण एअर मार्शल अमरप्रीत सिंगाचे नाव जाहीर। धारावीच्या सुबानिया मशिदीचो काय भाग बेकायदेशीर। बीएमसीची टीम कारवायेक गेल्ले कडेन मुस्लिमांचो घेराव, गाडयांचेर हल्लो। इस्रायलाचो लेबननाच्या बैरूत शाराचेर हल्लो। हिजबुलाचो टॉप कमांडर इब्राहिम अकिला सयत 37 जाणांक मरण, तातूंत 15 हेर कमांडर। सगळ्या 34,000 देवळांनी नंदिनीचे तुपच वापरात। तिरुपती प्रकरणा उपरांत कर्नाटक सरकारचे फर्मान। नंदिनी डेअरी उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमाराची। भारतातल्यान लष्करी सामग्री शस्त्रां युक्रेनाक पावयल्ल्याचो रिपोर्ट चुकीचो आणि दिशाभूल करपी भारताच्या विदेश व्यवहार मंत्रालयान केले स्पष्ट। लेबननात हिजबुल्लाच्या वाठारांनी अनेक स्फोट, 8 जाणांक मरण, 58 जखमी। फाटल्या 2 दिसांत पेजर वॉकी टॉकीच्या स्फोटांनी मेल्ले 32 जाण, 3000 मायज जखमी। आठेक वर्सां उपरांत पयलेच फावट दिश्टी पडिल्ल्या पोलर बेराक आयसलँडाच्या पुलिसांनी गुळी घालून मारले। पुलीस म्हणटा मजेक मारूना, लोकवस्तीक धोको।